आम्ही जाणा हालींच एक दोन गोंयचे भुरगे तरणाटे भुरगे हे खंय तरी युएसएच्यान डिपोर्ट जाल्ले आनी एक मोठो बोवाळ जाल्लो खंय तरी एक इल्लिगल इमिग्रंट म्हणून तांकां गोंयान डिपोर्ट केल्लो इंडियेन डिपोर्ट केल्लो पयलीं तांची फ्लायट अमृतसर आयली आनी अमृतसरच्यान ते गोंया पाविल्ले इतले म्हणून ते आमकां खबर आशिल्ली प्रुडंटान ताची न्यूजूय केली पूण आमकां आतां एक सनसनीखेज खुलासो जाला की जे दोन डिपोर्ट केल्ले भुरगे आसा तांच्यांनी खंय वास्को पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन केल्ली आसा जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की काल राती वास्को पुलीस स्टेशनाचेर एक एडविन्सेंट मेस्करिनास हो 23 वर्सांचो सीमॅन हो रावपी सारजोरा हाणें एक कंप्लेन केल्या अगेन्स्ट वन पर्सन कॉल्ड स्टॅनी जॉर्ज हाजी खंय एक कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी म्हणून एक कंपनी आशिल्ली न्यू वाड्या भितर आनी खंय तरी विदावट हॅविंग द वॅलीड लायसन्स फ्रॉम दी प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रंट्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हें खंय लायसन्स कंपल्सरी आसता कोणाकूय जरी भायर रिक्रुटमेंट करतलो कोणाक जरी भायर कामाक धाडटलो हे लायसन्स नासतना खंय हे स्टॅनी जॉर्ज म्हणटा ते भुरग्यान हे मनशा कडेन जे कंप्लेंट आसा एडविन्सेंट मास्करिनास हाजे कडेन खंय 8 लाख रुपया घेतले आनी त्याच बरोबर आनी एकटो भुरगो आशिल्लो ग्लॅडसन सोजा हो रावपी पंचवाडी शिरोडा हाजे कडेन 10.5 लाख रुपया घेतले आनी टोटल 18.5 लाख रुपया ताणें उखल्ले बिटवीन मे 2024 टील 20 जॅन 2025 आनी हाजे मागीर खंय ताजे कडेन लायसन्स नासतना हे दोनी भुरग्यांक ताणें सांगलें की तुका युएसएन भितर रेस्टॉरंटान नाल्यार हॉटेलान काम मेळटलें आनी तांचे कडेन पयशे घेतकर तांकां धाडलो काय ताणें मेक्सिको आनी ताका सांगलें खंय मेक्सिकोच्यान तुमकां इल्लिगली युएसएची बॉर्डर क्रॉस करची पडटली जेन्ना हे भुरगे दोनी पयशे फारीक करून 18.5 लाख रुपया फारीक करून जेन्ना हे मेक्सिको पावले आनी खंय तरी एक इल्लिगली बॉर्डर क्रॉस करून सोदताले तांकां खंय ते बॉर्डर ऑफिशलांनी धरलो आनी ताजे मागीर तांचेर इन्क्वायरी जाली आनी खंय तरी ते डिपोर्ट जाले बॅक टू इंडिया काल तांच्यांनी येवन हांगा कंप्लेन केल्ली आसा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर एक FIR लॉन्च केल्ली आसा अगेन्स्ट स्टॅनी जॉर्ज ऑफ कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी आनी सेक्शन 420 ऑफ IPC आनी सेक्शन 10 and 24 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 1983 हो ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा फुडलो तपास चालू आसा आनी ही जी इन्फॉर्मेशन आमकां आयल्या जेन्ना आमी कन्फर्म केलें वास्को पुलीस स्टेशना कडेन तांच्यांनी कन्फर्म केल्लें आसा की हे कन्सल्टन्सी सर्विसाचेर एक FIR लॉन्च जाल्ली आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा.